म्हजे कवितेचें नांव जीवदान चीट। ही कविता म्हज्या स्वताचीच। जीवदान चीट ही चीट आशिल्ली त्याच दिसाची, गर्भान वाडटल्या एका माणकुल्या चलयेची। गजाल ताणें आयकल्ली आपल्या आवय बापायची। भीक मागपाचें आशिल्लें तें आपल्या जिविताची। जेन्ना आवयक कळ्ळें वाड जाता आपल्या पोटान एका चलयेची, गर्भपात करपाचें चिंतलें तिणें, पर्वा केली ना ते जिवाची। चली परक्याचें धन, ओगीच आमी वाडोवपाचें, ल्हानाचें व्हड करून परक्याचेंच घर सजोवपाचें। कितेंय करून हें संकट आमी टाळपाक जाय। आजच्या आज हो निर्णय आमी घेवपाक जाय। फाल्यां सकाळीं आमी दोतोरागेर या, ताज्या सांगण्यान गर्भपात आमी करून घेवया। आवय बापायचो हो संवाद भितरल्यान ताणें आयकलो। भयानक ही उलवण आयकून धक्को ताका बसलो। जीव घेणो हो खेळ येवजून ती चली मनांतल्यान खचली। चीट आवयक बरोवपाची युक्ती ताका सुचली। प्रिय मम्मी, चिमुरड्या तुज्या बायेचो पोटांतल्यान तुका प्रणाम। जगान म्हाका हाडपा खातीर लाख लाख सलाम। नाइलाजान गे तुका चीट बरयता, बरी करून तुवें ती वाचची हीच आस बाळगिता। आज हांवें जें आयकलें तें खरेंच तुमी करतली? 3 म्हयन्यां भितरच तुमी म्हाका कित्याक मारतली? विनवून सांगता, त्रास हांव केन्नाच दिवचें ना। खेळणी कपड्या खातीर हट्ट हांव केन्नाच करचें ना। निर्णयान तुज्या मम्मी आज धक्को म्हाका दिलो। आयकून तुजे ते शब्द जीव म्हजो भिलो। व्हडल्या व्हडल्या घरान म्हज्या एकदां तरी येवनी, पाटी दप्तर घेवन फाटीर शाळेन म्हाका वचूनी। विसरता तूं मम्मी, तूं ही कोणाची तरी चली। स्वता आयुश्य जगून म्हाका कशी मारतली? शिवाजी परत जातलो जाल्यार जिजाऊक तर जन्मुनी। काळीज म्हजें रडटा गे, जन्माक म्हाका येवनी। स्त्री नश्ट करून हो देश कसो चलतलो? दोळे धापून चलतल्यांक कोण कसो जगयतलो? इतलें म्हणून त्या चलयेन ती चीट हांगाच थांबयली। गोड कठोर उतरांनी ताज्या पालकांक गर्भपाता पासून थांबयली। इल्ल्याशा ते चलयेची चीट आज हांव तुमचे कडेन सोंपयतां। इंदिरा गांधी, कल्पना चावला येतली जाल्यार आमीच तांकां हाडूं येता, आमीच तांकां हाडूं येता।